सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या गोळा जिवंक लागलोलो. ताचे भोंवतणच्या सर्व दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नेतन प्रवाद्याक म्हणलें, पळे, देवदार रुखाच्या मदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता. नेतनान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगलें कोर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवय आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नेतनाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतलोय, थंयचो आपूण हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतलो, आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगल्या तुज्या दुस्मानांचो नाश केलो, आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव एक देश दितलो, आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो, आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदी म्हजे पोरजे वयर हांवें फुडारी नेमलोलें, तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगल्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. तेच बराबर सर्वेस्पर कोळीत करता. सर्वेस्पर तुका वोट करतलो. सर्वेस्पर तुजे थावन एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजे घराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणें बसतली, आनी तुजें सिंहासन सासनाक गोट उरतलें. देवाचे उतोरे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगोडटलो. तुजो मोग सासनांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. अशें तुवें सांगलाय, हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाळ तोखतलय. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारोणाचें खडप. सदांकाळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोखतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. फांट्या वेले ओरून तूं सासनीक उजवाडाचो पोरजोळ आनी भोक्तीपणाचो सुर्या. काळोखांत आनी मरणाची सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुआंचो बापूय जाकार्यस पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो, वाकाणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो
आमच्या दुस्मानाचे आनी आमचो द्वेस दोत्तल्या सगळ्यांची हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांची तोंडी मागां तावन ताणें भासायलोलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटून भिरांती विणे आनी ताचे फुड्यांत पवीत आनी सुगुणी जावन सदांकाळ ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्राहमाक उतर दिलें. आनी आतां आपल्या सेवकाक दाविदाच्या घरांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोलवोन तारोकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवीत कराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोववर्त्या देवाच्या प्रवादी म्हूण लोक पासरतलो, कित्याक तूं दुनियाचो वांटो तयार करूंक ताणें फुडें वेतलोय. पातकांचे भोगसणें दिता त्या तोरणाची ओळख ताचे पोरजेक तूं दितलोय. आमचे दोयाळ मायाळ देवाच्या काळजांचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेतोसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचे पावलां शांतीचे मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकांनी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल वाकांनी सर्वेस्पराक नियाळ कादार. आमचो जल्म दीस एक खोशेचो दीस आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत. आमची आवय बापूय फामील इश्ट मित्रां आमचे खुशींत वांटो घेतात. आमकां गिफ्ट दितल्यांक विश मॅसेज करतल्यांक तशेंच सोशल मिडियाचेर आनी सगल्यांक थँक्यू म्हणटा. पूण जिविताचे देणें दितल्या देवाक दिनवासूंक विसरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जाकार्यासाचे खुशेक शिमेर नासली आपले जाणटे पिरायेक देवान आशिर्वाद घालून पूत फावो केल्या पासत काळजान थावन दिनवासता. ह्या कोविड-19 पिडे वरवीं आमकां कळून आयला दर एक दीस बरे भलायकेन आसां जाल्यार कितली व्हड देवाची मिलाग आमचे सोवे. कित्याक दर दिसाक हजारांनी लोक पॉझिटिव्ह जातालो आनी मरून वेतालो. पूण आज पासून देवान म्हाका राखला, सांबाळला, वाटायला, जिवो दवरला. तर एक दीस तरी ताका हांवें दिनवासला. ओ थँक्यू लॉर्ड म्हटला काय. एक जाणटो मनीस कोविड-19 पिडेंतलो बरो जावन भायर सरतना हॉस्पिटलाचें बिल पळोवन थोटाकलो आनी पयशे फारीक करून ताणें दोतोराक आनी नर्सीक म्हणलें. फकत 10 दिसांचें ऑक्सिजन बील लाखांचें आयलें आनी इतलीं वर्सां जालीं देव म्हाका फुक्याचे वारें दित आसा. पूण एक दीस पासून हांवें ताका फारीक करूंक ना, न्हय म्हूण दिनवासूंक ना. दर दिसाक आनी घडयेक देवाक वाखाणुया. मागणें जिविताचे देणें आनी संवसारांतले सगळे रचने पासत तुका सदांच दिनवासूंक आमचेशी राव जेजू.